साकवाळातल्या भूतानीच्या वादग्रस्त बांधकाम प्रकल्पाचे प्रकरण आंगलट येता ते पळोवन भाजप आणि काँग्रेसीन आता एकामेकाचेर खापर फोडपाचे काम सुरू केला। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा आपलो आणि भूतानीचो कसलोच संबंध ना। तातूंत भूतानीचो मुख्यमंत्री वांगडचो फोटो परतून व्हायरल जाल्ल्यान मुख्यमंत्र्याची गोची। दुसरी गजाल कोण तुमचो फोटो भायर म्हाका केन्ना तरी एका वर्सा पयलीं मेळून गेलो तो काल मेळून गेलो म्हणटा म्हाका अशें कोण मेळून वताच आसता आनी खंयचेच परमिशन आनी कितें हें म्हाज्या ऑफिसा कडेन येवंक ना। कोणी परमिशनां दिल्या पळय रे केन्ना कन्वर्जनां केल्या आनी कसलें लायसन कोणी दिला खंयच्या प्रोजेक्टाचें हें सोदा तुमकांय कळटलें। आनी तेच्या खातीर कोण म्हाका जर आसत जाल्यार हांव फोटो मारचो नासलो म्हाका लिपोवपाचें आसतलें ते कदाचित लिपयता आसतलें त्या खातीर म्हाजो आनी त्या भूतानीचो कसलोच संबंद ना। त्या खातीर नाका जाल्लें जें सांगता पळय न्ही कोण हें आनी कितें तांची पयलीं हिस्ट्री काडून पळोवची सगळ्यांची उलयता तितक्यांची आनी कोण खंय आसा तें क्लियर कळटलें। त्या खातीर खंयचो प्रोजेक्ट आतां स्टेटीत येयल्लो खंयचो प्रोजेक्ट जर आसत ताका आमी ऑफिशियली दिता आसत जाल्यार ती गजाल वेगळी आशिल्ली म्हणून कदाचित बट म्हाजें स्पश्ट मत आसा त्या भूतानीचो आनी म्हाजो कसलोच आनी म्हाज्या डायरेक्ट ऑफिसांतल्यान किंवा बाबा हांवें सायनीन कसलें परमिशन दिलें म्हाज्या कडल्यान फायल केली क्लियर जावन अशें आजून पर्यंत तरी ना। त्या खातीर म्हाजो कसलोच संबंध ना। एज अ चीफ मिनिस्टर एज अ होल बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान कितें जालां त्या खातीर कशें आसा आतां फाटल्या सरकारान केल्लें तें हांव ना म्हणूंक शकना बीग अ चीफ मिनिस्टर म्हणून कदाचित जबाबदार आसतलो बट म्हाजो डायरेक्टली म्हाज्या डिपार्टमेंटाशी संबंध ना। म्हणजे तूं पळयशीत आसत जाल्यार तें लँड कन्वर्जन कन्स्ट्रक्शन लायसन बाकीचे सगळे जे कितें लागता CRZ हे ते काडून पळयात म्हणजे तुमकां कळटलें केन्नाच्यान प्रोजेक्ट आनी प्रोसेस सुरवात जाला आनी केन्ना जाला पळय न्ही रे तेज्या उपरांत सगळें उघड जातलें। सो चुकीचें आसत जाल्यार तुमी रिवोक करपाक रेडी आसतले पळय वॉट एवर द थिंग तेका प्रोसेस आसा दॅट प्रोसेस वील फॉलो। भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे म्हणटा सनद आनी पर्यावरणीय मान्यता काँग्रेसीच्या काळांतली। जाल्यार भूतानीची जी सँक्शन जे केल्लें आसा तें केन्ना केल्लें आनी सरकार कोणाचें तें मातशें काड सोडून म्हाका एक 2-3 दीस दी जाल्यार हांव तुका धाडटा तें 2007 केल्लें सुरवात जालें अशें म्हजी म्हायती आसा। सनद जी आसा ती तेन्ना मेळिल्ली आसा तेजें एनवायरमेंटल क्लियरन्स जें आसा तें 2009 मेळिल्लें आसा त्यामुळे तेजेर अजून म्हणटा तूं डॉक्युमेंट दिता म्हजे कडेन ना। त्यामुळे कशें आसता की ऑपोजिशन कांय जे लोक हे आसा की उलोवपाक इजी आसता पण जेन्ना दुसऱ्याचेर बोट दाखयता एक बोट आपल्या कडेन वता हें मातशें लक्षात। दुसरे वटेन भूतानीन 14 जुलय 2023 ही जमीन विकती घेतली। अशें आसतना 2007 वर्सा तांकां कोणे परवानगी दिल्ली असो काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकराचो प्रस्न। भूतानीचे भूत हे भाजपाचेच। 8 नोव्हेंबर 2023 तांकां सनद दिली। 2 फेब्रुवारी 2024 डेव्हलपमेंट परवानो दिलो। 2023 आणि 2024 कोणाचे सरकार काय म्हणून कौठणकर विचारता। कितें जालां काल म्हाका दिसता जो बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट आसा सदानंद शेट तानावडे ताणें एक स्टेटमेंट केलो की भूतानी प्रोजेक्टाक परमिशन्स 2007-2009 टायमार दिली काँग्रेसीचे काळांत। म्हाका त्या खातीर ताका क्लेरिफाय करचें पडलें कित्याक हो सामको आज एक सेन्सिटीव इशू जाला भूतानी प्रोजेक्ट म्हणल्यार आनी सबंद गोंयकार आनी स्पेशली सांकवाळाचे लोक ह्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान उठल्या। एक पयली गजाल लक्षात घेवपाक जाय तें म्हणल्यार भूतानीन ही जमीन केन्ना परचेज केली। ही जमीन परचेज केली 14/7/2023 म्हणल्यार 14 जुलय 2023 जाल्यार 14 जुलय 2023 जर जमीन परचेज केली जाल्यार 2007 तांकां परमिशनां कोणी दिली। दुसरें ताका सनद इश्यू जाली 8 नोव्हेंबर 2023 आनी डेव्हलपमेंट परमिशन जें आसा तें 2 फेब्रुवारी 2024 दिलां। आतां 2023 आनी 2024 सरकार कोणाचें आसा बीजेपीचें आसा। तर पयलीं म्हणल्यार तानावडे सदानंद शेट तानावडे हो कोण सादो असो मनीस न्हय तो राज्यसभेचो खासदार तो बीजेपी जी रुलींग पार्टी आसा ताचो स्टेट प्रेसिडेंट। ताणें पयलीं म्हणल्यार ह्यो गजाली सारक्यो ताका खबर आसूंक जाय। ताणें आपलें इग्नोरन्स पब्लिकाक अशें डिस्प्ले करूंक जायना लोक हांसतले म्हणून हांचेर। आनी तुमची पार्टी आज असले गजालींनी इनवॉल्ड आसा आनी हाजो दोश तुमी गोंय काबार करपाक उठले हें सबंद गोंयकारांक कळ्ळां आनी बीजेपी एक्सपोज जाल्ल्या कारणान सदानंद शेट तानावडेन मागीर आनी एक स्टेटमेंट केलो तो म्हणल्यार गोंयकारूच जमनी विकता म्हणून। गोंयकार जमनी विकता हो फॅक्ट हो कोणूच डिनाय करूंक शकना आनी तो एक भितरलो फॅक्टर आसतलो की आज जे ओवरऑल परिस्थिती। पण हे फॅक्टरा परस म्हाका एक गजाल बीजेपीक आनी तानावडेक विचारीन दिसता ती म्हणल्यार गोंयकारान जेन्ना जमीन विकली त्या जमनीन जर स्लोप आसलो दोंगर आसलो ती जमीन वांकडी आसली जाल्यार ती दिल्लीकारांनी विकती घेतकूच ती सारकी जाली काय म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।